1 month 5 day oldचो न्हू चलो भुरगो म्हाका फर्स्ट टाइम मेळपाक आयला म्हाका चोपडेच्यान. आतां हांवें जेन्ना विचारलें तेंकां तो बेबीक प्रॉब्लम कितें आशिल्लो तर तेका खूब गॅस जातालो, पोटान दुखतालें, नुस्तें शें डिस्को डान्स मिथून चक्रवर्ती आसता हो बेबी. ओके, सो जेन्ना हांवें पळयलें वेटाचेर बेबी जाल्लो 3 किलोचो. ओके, आनी आतां एक म्हयनो 5 दीस 4.64 व्हेरी गुड वेट गेन चार्टाचेर. मागीर हांवें मम्माक विचारलें की ती फिडींग करता, कंप्लीट ब्रेस्ट फिडींग न्हू गो, कंप्लीट ब्रेस्ट फिडींग करता. ओके, तरी ब्रेस्ट फिडींग करता आनी बेस्ट वेट आसा पूण गॅस खूब जाल्लो. मागीर हांवें ताका विचारलें आनी कितें दिता म्हणलें तुवें सांग. तूं दिसचें ना सांग. बाळ शेपोचें उदक कित्याक दितालें बाळ शेपूचें आनी उदक? घोशेल घालताले भितर. घोशेल कितें तें? ते घोशे जाता पळय त्या खातीर ती पानां म्हणून कसली तरी पानां हय, दिल्ली तुका कोणें हय. ती उगळून घालताले, हय, उकडून घालताले, कितें करून? उकडूनूच ती. म्हणजे ती भितर कितले ml घालताले? इतले म्हणजे एक 10 ml 2 पंप हे घालताले, ड्रॉपर आहा पळय ओके, ते ते घालताले. तातूंत. आनी कितें घालताले? आनी कांय ना, इतलेंच भितर हे करून तेणे सकाळचें मागीर सेटल जालो तुजो प्रॉब्लम? सेटल कांय जावंक जावना सेटल. ना. ओके ओके. सो आतां तेका कोणें सांगलें घोशे आसा. घोशे हे ब्रेस्ट फेड बेबीचे नॉर्मल स्टूल्स, तेका कांय ट्रिटमेंट लागना. नंबर 1. नंबर 2, हांवें ताका मागीर म्हणलें तूं म्हाका ब्रेस्ट फिडींग कशें करता तें दाखय. सो क्लिनिकान बसून हांवें ताका आतां ब्रेस्ट फिडींग पळयलें जाल्यार ह्या मम्माक दूद खूब आसा, सो तेका बेबीचें वजन वाडलां, पूण हें निपल फिडींग करतालें आनी बरेच वेळा हांव निपल फिडिंगा बद्दल व्हिडिओज करता. सो जेन्ना तुमच्या बेबीच्या तोंडान फक्त तुमच्या ब्रेस्टाचे निपल वता आनी सगळो सायडीचो काळो भाग भायर दिसता. तुजो दिसतालो मगो? हय, सारकें सगळो भायर दिसतालो. तुका केन्ना दुखनाशिल्लें पूण म्हणलें तुवें केन्ना तरी दुखतालें. केन्नाय दुखतालें. ओके, सो दीस कॅन बी ऑल्सो देर. बऱ्याच वेळ पेरंट्स येतात ते आवय येता ताका निपल कट जाल्ले आसता, रगत येता, स्मॅश जाल्ले आसता ते निपल, पण हेजे कांयच त्रास जावं नाशिल्लो. तरी फॉरमिल्क वताले बिकॉज ओन्ली ब्रेस्ट फिडींग वतालें. मागीर हांवें ताका ब्रेस्ट फिडींगची मेथड चेंज करून दाखयली. चेंज कितें दिसलो तुका सांग आतां? सग बरो करता आनी नॉर्मल म्हणजे म्हाका बरें रिलॅक्सूय रिलॅक्स दिसता. आनी तुका काळो भाग दिसलो? ना दिसना. तुका ही बसपाक पोझिशन कशी आशिल्ली? बेस्ट आशिल्ली, रिलॅक्स आशिल्लें न्हू, कम्फर्टेबल. ओदो फर्स्ट तेन्ना बशिल्लें बेबी मांडयेर आशिल्लें पूण बेबीचें पोट आशिल्लें दॅट वॉज फेसिंग द सिलींग. मम्मा सारकें बसून आशिल्लें, बट समवेर शी वॉज व्हेरी मच करेक्ट, ऑलमोस्ट 70%. बट ते 30% जे निप्पल आसता पळय त्या तोंडान येताले, तेज्या खातीर प्रॉब्लेम जातालो. सो न्यू मम्माज तुमकां जरा जरी डावट दिसलो की भुरग्याक कितें प्रॉब्लेम आसा, प्लीज गेट द ब्रेस्ट फिडींग असेस. लायक आतां ही मम्मा जर घरीच बसली असती कारण वेट बरो आसा, सो कोणी विचार सुद्धा केलो नासता की हो इश्यू असतो. वेट बरो, सो ती घरात बसली असती घोशाल आनी पोशाल दीत प्रॉब्लेम वाडत असता. आनी हीच मम्मा 3 म्हयन्यांक म्हज्या कडेन आयली असती की आतां बेबीचें वजन वाडना. ओके, सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जितले तुमकां डावट आसा न्हू पयलीं येयात. भुरग्याचे 1 म्हयन्याच्या पयलीं, 14 दिसाच्या पयलीं, 10 दिसाच्या पयलीं वचून मेळात दोतोरा कडेन आनी ब्रेस्ट फिडींग असेस करून घेयात. वॉट इज ब्रेस्ट फिडींग असेसमेंट? म्हणल्यार दोतोराच्या फुडें बसून ब्रेस्ट फिडींग करात, सो दोतोराक कळटलें कितें प्रॉब्लेम आसा. ओके.